गिमाची सुटी सोंपोवन स्कुलां सुरू. शिक्षणीक वर्स सुरू जाल्या आनी 2-1 म्हयने थंड आशिल्ल्या स्कुलांनी किलकिलाट सुरू जालो. मान्सून अजून पावंक नाशिल्ल्यान पयलेच दिसा पावसान आसोर केलो आनी पालकांचो पयलो दीस बरो गेलो. सोमारा 6 जून शाळेचो पयलो दीस. फाटले 2-2.5 म्हयने रित्यो आशिल्ल्यो गोंयांतल्यो सगळ्यो शाळा स्कुलां सोमारा भुरग्यांनी परत गजबजल्यो. पावसानूय यो वच करतना तातले तातून आरोर केलो. नवो युनिफॉर्म, नवी पुस्तकां, नवे जोते, नवे टिफिन बॉक्स, नवे दप्तर घेवन शाळेन वचपाची भुरग्यांक उमेद. शाळेंतले फ्रेंड सर्कल परत जुळपाचे आनी तातूंत आनीक नवे फ्रेंड जोडपाचे. हुस्को फक्त नवे टीचर कोण पडटा ताचो आनी नव्या विशयांचो. पळयात शाळेचो पयलो दीस. आज फर्स्ट डे स्कूलाचो मत तुजो. टुडे इज फर्स्ट डे स्कूल. हाउ डू यू फील? नाइस. आज आमकां बरें दिसता आमचो फर्स्ट डे स्कूल. सगळे जाण आज आमकां परत फ्रेंड्स मेळटले. आयज परत मजा फर्स्ट डे. स्कूल कशें दिसता? बरें दिसता. सुटी कशी मनयली? स्टडी केली. म्हाका बरें दिसता. हांव ह्या स्कुलान पयल्या फावटी येता. माय फर्स्ट डे इन द स्कूल वॉज व्हेरी नायस. आय एन्जॉयड अ लॉट. तुजो पयलो दीस स्कुलाचो कशें दिसता रे? बरें दिसता. स्कूल स्टार्ट जाला. बेजार बी आयला सकाळ फुडें उठून. हां ना आनी थोडे दीस सुटी बी जाय आशिल्ली. ना बरें दिसता स्कुलान येवपाक. तुका आज सकाळीं उठून येवपाक बेजार बी आयलो स्कुलान? मातसो बेजार येता. मातसो बेजार आयलो. आनी मातशी थोडे दीस सुटी जाय आशिल्ली. हां सुटी कमी जाली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केंद्रीय मायनिंग मंत्रालय आता अख्ख्या भारतातल्या मायनिंग लिजाक स्टार रेटिंग दितले. लिजाक 1 ते 5 स्टार मेरेन स्टेटस आसतलो. मात त्या खातीर मंत्रालयान घालून दिल्ले निकश मायनिंग कंपन्यांक पुराय करचे पडटले. रेटिंग जितले बरे तितले मायनिंग लिजाक क्लिअरन्स मेळपाक आदार जातलो. केंद्रीय खण मंत्रालय आता पुराय भारतभर मायनिंग लिजांक रेटिंग दितले. त्या खातीर मंत्रालयान ऑनलायन इव्हॅल्युएशन पोर्टल उघडला. ह्या पोर्टलान मायनिंग लीजवाल्यांनी 2015 ते 2016 वर्सा खातीर आपले व्हॅल्युएशन भरचे पडटले. पोर्टल जून म्हयन्या भितर भरपाक जाय. Thank you. That is a new rating system which has been started by the government of India to rate all the mines on a sustainability basis in terms of 5-star rating. And I think we are very grateful that the Goan government along with the Ministry of Mines and the IBM, they have conducted a workshop for us yesterday. मायनिंग लिजाचेर कितली रॉयल्टी भरल्या, DMF आणि NMETक कितलें योगदान केलां, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट युनिट म्हणजे SDU लागू करपाक कितलो खर्च केला, पर्यावरण सांबाळपा खातीर झिरो वेस्ट मायनिंग, मिनरल कन्झर्वेशन, उदक कशें आनी कितलें वापरतात, सामाजीक, येरादारी, आरोग्य आनी शैक्षणीक मळार योगदान, लिजाचो परिणाम जाल्ल्या लोकांची पुनर्वसणूक, शेतकामांक आनी उदक वाचूंक कितलो आदार केला, कितले लोकल मॅनपॉवर घेतल्या, मायन लीज बंद केल्या जाल्यार बंद केल्या उपरांत त्या जाग्याचे पुनर्वसणुके खातीर कितें उपाय केल्यात, हें सगळें केंद्रीय खण मंत्रालयाच्या ऑनलायन इव्हॅल्युएशन पोर्टलार विचारला. एका वर्साक 180 दीस चालू आसपी लीजवाल्यांकूच केंद्रीय मायनिंग मंत्रालयाचो ऑनलायन इव्हॅल्युएशन पोर्टल भरपाक मेळटा. ज्या मायनिंग लिजांक 25 ते 50% पॉयंट मेळटा तांकां 1 स्टार, 51 ते 60% पॉयंट मेळटा तांकां 2 स्टार, 61 ते 80% पॉयंट मेळटा तांकां 3 स्टार, 81 ते 90% पॉयंट मेळटा तांकां 4 स्टार आनी 91 ते 100% पॉयंट मेळटा ताका 5 स्टार. 25% सकयल पॉयंट मेळिल्ल्यांक रेटिंग ना. सरकारान लिजांचे EC मर्यादा वाडोवची म्हणून वेदांतान अर्ज घाला. कॅपिंग लिमिट 20 मिलियन टनावयल्यान 36 मिलियन टनाचेर व्हरचें म्हणून वेदांत मागता. माइनिंग एक साल में देखिए जो भी हमारे EC लिमिट्स में थे, हमको माइनिंग करने थे, वो तो हमने कोशिश किया है और आज भी हम वही कोशिश करेंगे गवर्नमेंट ये जो हमारी लिमिट्स है बढ़ाए. उसके लिए हमारी याचिका गवर्नमेंट के साथ है. तकरीबन 30-40% जो GDP डिपेंड करता है, सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले कि और माइनिंग बढ़े और उनको काम मिले, तो इसमें हमारा लगातार प्रयत्न रहेगा. आफ्टर द मानसून, आफ्टर चतुर्थी.
तो दिस स्टेट शुड अचीव इट्स ईसी लिमिट, जो 20 मिलियन टन का ईसी लिमिट है वो इस स्टेट का पूरा होना चाहिए, और हम अपने तरफ से हम अपना ईसी लिमिट पूरा करेंगे। बट डुप्लीकेट टैक्सेस है जहाँ पर गवर्नमेंट को याचिका है, गवर्नमेंट हमारा जो कैप लगाया है, कैप लिमिट्स है, वो लिमिट को बढ़ाना है 20 मिलियन से 37 मिलियन टन तक। इसकी याचिका हमारे गवर्नमेंट के से रही है, तो शायद अगले 1-2 महीने में जैसे सुप्रीम कोर्ट सेशन में आएगी तो ये सब हियरिंग चालू होगी। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आपके गोंयकारांक गोंयच्या विधानसभा इलेक्शनाचो मॅनिफेस्टो करपाची संद दितले। तांची स्पेशल टीम गोवा डायलॉग फुडल्या 2 सप्तकांसावन सुरू करतली। ती टीम काय मुद्दे घेऊन गावागावांनी लोकांकडे चर्चा करतली, तांची मतां आयकतली आणि आपाचो इलेक्शन मॅनिफेस्टो तयार करतली। For the first time in the history of Goa, the Goans will drop their own manifesto and agenda of governance. And to achieve this, Aam Aadmi Party will have a dialogue with every section, every locality, and every region of Goa. Through Goa Dialogue, Goans will get an opportunity to conceive a Goa of their ambitions, their aspirations, and their dreams. We'll kickstart within 2 months, within 2 weeks from today. We aim to touch every Gram Sabha, every ward, and every village of Goa. There will be a separate team of Goa Dialogue that would be engaging with and interacting with the Goans. And we believe that at the end of this exercise, we will have a manifesto which should have been drawn up by the people of Goa themselves, and when they go out and vote, they will be voting for their own manifesto. मोदी सरकार येत जावन खंय देशभर हल्ले वाडल्यात, सनातनाचेर खंय गोंयान बंदी घालची। Well, unfortunately, since the BJP has come into power in 2014, there have been attacks on secularists, on liberals, and free thinkers. And Sanatan Sanstha is a very dangerous organization. It has been targeting people whom they label as Dharma Drohi. Now there is evidence, and I have gone on record to say this, that the murders of Naren Dabholkar, Kalburgi, and Mr. Pansare were the handiwork of Sanatan Sanstha. Sanatan Sanstha should be banned, and the families of Dabholkar, Pansare, and Kalburgi should get justice. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार। घेऊया एक विराम।